क्रिकेटीचे खबरो क्रिकेट पायल पायल ही खबर वाचली तुवें? खंयची? म्हाका सकाळ फुडें खबरो वाचपाक वेळ आसा तर किर्तीक शाळे खातीर तयार करपाचें आसता, टिफीन भरपाचो आसता, ऑफिसाची तयारी करपाची आसता. तूं फकत पांय पसरून टीव्ही मुखार चॅनल चेंज करत राव, नाजाल्यार सकाळ फुडें खंयच्यो तरी मनहूस खबरो वाच. तूंच सकाळ फुडें भजन आयकुपाचें सोडून भजन करता आनी तूं कसल्यो खबरो वाचता? जाले तुमचे परते सुरू. तुमकां दोगांक लागूनच म्हाका सदांच शाळेक उशीर जाता. तरी बरें, हांव स्वताच जाता तयार आनी टिफिनूय भरून घेता. तूं रोखडीच बापायची सायड घेवं नाका. टिफिनान घालता तें रांदचें पडटा मुगो. आनी युनिफॉर्म घालून तयार जाता तोय कोण उमळून फेर्र मारून दवरता? मम्मा मम्मा, तुका कोणें सांगलें दर दिसा ह्यो राटावळी घेवन बसपाक? हांवें एक दीस कॅन्टीनान खालें जाल्यार जायना. म्हजेर जाल्यार उपकारूच जातले, पूण तुगेल्या ह्या पप्पाक जावपाक नाका. कॅन्टीनवाल्याचें बोट कातरून रगत व्हांवलें आनी भाजी पाव बटाट वाड्याचेर रोखून ताजे धुवेले पोटान गेले आनी कॅन्टीनवाल्याक एड्स आसलो जाल्यार? शे पप्पा, तूं खंयच्या युगात वावुरता? असल्यांनी जायना रे एड्स. आगो आगो, पूण रक्तांतल्यान जाताच मगो तो. हांव कितें ट्रान्सफ्युजन मागपाक वतलें काय कितें कॅन्टीनात? रगत डोनेट करतले म्हणून बोवाळत आसता तूं. वायट कितें तातूंत? ब्लड बँकेन सगळी जतनाय घेतात ते. आनी हांव 18 वर्साचें जायसर तेवूय करपाक मेळना. तो मेरेन तूं सुशेग घे. ओगीच टेन्शन घेवन स्वताचें रगत जोळू नाका. ही पळय बस आयली म्हजी. चल्लें हांव. आयज लेट येतलें. यशा वांगडा प्रोजेक्ट करपाचो आसा. बाय पप्पा. बाय मम्मा. बाय. आगो आगो आगो, टिफिन उरलो. घे घे. येता. चल वच. बाय 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 मम्मा. हां बाय. सांग आतां, कितें वाचतालो पेपरान? एका मनशाक लागून ताच्या बायलेक एड्स जालो, पूण तो म्हणटा तिच्या वखदांचो खर्च म्हाका परवडना. आनी ताणें तिका घरा भायर काडली. बुरसो खंयचे कडलो. टिपिकल मेल. पूण तुका कितें एड्साचे पिशे लागला? तूं फकत त्योच गजाली करत आसता. कमॉन, स्नॅप आउट ऑफ इट. कितें म्हणटा पायल? घट. आनी सुहास, अरे तू आनी कित्याक लांब चेहरो करून बसला रे? ना रे, यो यो. अरे पापिया, काकीन इतले सोबीत नाव दवरले तुका, सुहास. पूण केन्ना चेहऱ्यार हासो म्हणटात तो ना. दिसाळ्यात एड्साची काणी वाचून बसला तो. सुहास, तू मरे बरी जोडी जमयल्या देवा ना. एक हासरे नाचरे पायल आनी एक परमनंटली घायल. अरे चल उठ. ऑफिसाक लेट करतलो तू स्वताकूय बी आनी म्हाकाय बी. चल. या. तुमकां कॉमीक कसो दिसता आसतलो हांव न्ही रे रोहित? खरेंच हे एड्साचें दुयेंस इतलें धामी भशेन पातळपाक लागलां, म्हाका भंय दिसता. अरे सुहास, एड्स काय वांगडा वावुरल्यान वा खासल्या शिकल्यान जायना. तो जावपाक एक खास तरेचो वेव्हार, निश्काळजीपण आसपाक जाय. पूण आमी सुशिक्षीत मनशां. सरकारान एड्सा विशीं म्हायती खूब अशी पुरयल्या. हय. आमकां खबर ना अशें कांयच ना. HIV कशान जाता, कशान ना. आमी स्वताची जतनाय सुदीक घेतात. मागीर भिवपाची गरजूच कितें म्हणटा हांव. दोतोर नर्सी आमचे परस चड जतनाय घेताशें दिसना तुका? पूण तांकांय केन्नाय अचकीत सुय तोपपाक शकता. आब्बा, तशें खंयूय कितेंय जावपाक शकता. सुहास, तूं सामकोच बाबा हायपोकॉन्ड्रीक जाला असो दिसता. न्ही पळय, हांव हेर दुयेंसांक भियेना. नाजाल्यार म्हाका कॅन्सर जायत,
एटॅक येत म्हणून हांव भिवपाचो नाशिल्लो. पूण कित्याक कोण जाणा, म्हाका एड्सा विशीं खूब म्हळ्यार खूबच भंय दिसता रे. आता हें पळया, हं? तूं कित्याक त्या एड्सा फाटल्यान लागला वा एड्स तुज्या फाटल्यान लागला तें हांव नकळो. पूण हें बरें न्हय आं, तुजे खातीरय आनी पायल आनी किर्ती खातीरय. पायल तेंच म्हणटाले म्हाका, स्नॅप आउट ऑफ इट. बट हाव डू आय स्नॅप आउट ऑफ इट? तें तुजें तूंच करपाक शकतलो. थिंक पॉझिटिव्ह बाबा, सकारात्मक विचार कर. जाण मरे रोहीत, हं? पयर खबर वाचिल्ली, HIV विशाणू आशिल्ली सूय घेवन लोक भोंवतात खंय व्हायरस पातळावपाक. हालीं लोक बॉम्ब घेवनूय भोंवतात, मेळटा थंय फोडपाक. तेंय खरें. तांच्या भिरांतीन घरान बसतलो तूं? ना. आनी एक सांग रे, हं. तुज्या घरा भायर घरांत येवन फोडलो जाल्यार तूं कितें करतलो? कोणाच्या तोंडार जशें बरयल्लें नासता की हाजे भितर HIV व्हायरस आसा, तशेंच कोणाच्या तोंडाक पळोवन कळना की हाजे भितर धर्मकोल्लाचो वंश वर्णद्वेषाचो व्हायरस आसा म्हणून. तांचे पासून कसो पयस रावतलो तूं? कितें करतलो सांग म्हाका. ना खरें रे तुजें. पूण कळटा, पूण वळना हेंच मरे. चल आसूं चल या आमी आतां. ऑफिसांतल्या फायलिंग कॅबिनेटांत आनी मेजा पोंदा एड्स सोदूं नाका. ना रे. यश, बाय गुळयो घेतली मगो तुवें? हय, हांव केन्नाच विसरना गे. हय गो, तरी पूण कन्फर्म करता, विसरलें जाल्यार तुका याद दिवपाक. ओके मा, तुज्या त्या हळडुव्या साडयेची बॉर्डर कातरून दवरिल्ली ती दिता, प्रोजेक्ट रिपोर्टाक लायता. हय तर, ही घे. मा, यू आर ग्रेट. यश, तुजी आवय तुजी खूब जतनाय घेता न्ही? हय, त्याच वेळार ही जतनाय म्हजेर चेपण हाडची ना हाची ती काळजी घेता. केन्ना केन्ना हांव गुळयो नाका म्हणून पिरंगता, तेन्ना म्हाका ताजें म्हत्व समजायता. म्हाकाच कित्याक अशें चिंतून फ्रस्ट्रेट जाता, तेन्ना म्हजी हिम्मत तीच बांदता. देखून तरीकूय म्हजो आनी माचो देवाचेर खर विश्वास आसा. यश, आगो किर्ती, हे पळय गरमागरम फोव केल्यात, खायात आं? मा, हांव आतांच मगे दूध पियेल्लें. पोट फूल आसा, प्रोजेक्ट सोंपतच आयला, तो करून मागीर घेता. आगो पाय, मागीर थंड जातले ते आनी तो मेरेन जेवपाचो टायम जातलो न्ही. तुका आवडटा तशेंच केल्या हांवें फोव. वयर टोमाट कोथमीर कातरून बरी पेरल्या. गरमागरम आनी पुष्टीक बरें. खा गो बाय. आंटी हांवें टिफीन हाडला, मम्मान करून दिल्लो. मम्माचे हातचे सदांच खाता न्ही तूं शाण्या. आगो, आयज म्हज्या हातचें खा. चल बाय किर्ती, डावन द फोव. मा ताजे बगर मानपाची ना, म्हज्या इम्युनिटीची व्हड चिंता तिका. वाव, फॅन्टॅस्टीक. युअर मॉम्स अ वंडरफुल कुक. तिका आवड आसा रांदपाची आनी म्हजे खातीर टेस्टी अँड एट द सेम टायम पुष्टीक रांदपाचोय हावेस आसा तिका. आपली पुराय क्रिएटिविटी ती हांगा ओंपता. ओके मिस यशोधरा, इम्युनिटी वाडोवपाचें काम जर तुमगेलें जालें आसत जाल्यार आमी फुडें सरून हो प्रोजेक्ट आयज सोंपयल्यार कशें? रायट मिस किर्ती. येस. तुम्ही ही एक व्हडा माणूसकायेची गजाल उलयल्यात. ताका लागून तुमकां हांव हे यादस्तीक भेटयतां. हे घेयात. हें कितें? हे फेविकॉल सदांच तुमकां आमच्या घट इश्टागतीची याद दीत रावतले. तर मगो ती बॉर्डरूय दी. सोमतीच तुजे यादिस्तीक प्रोजेक्टाचेर घालून दसून उडयता. घे. आगो कीर्ती, टिफिन खावूंक ना गो तुवें? कीर्ती, ए कीर्ती, वाड पुरते वॉकमन आलाय. ते इयर प्लग काढ पयली कानातले. टिफिन. आगे पोट भरिल्ले गे. कित्याक? भायर कितें खालें? खंय खालें? हा, तरी हांव सांगत आसता तुका. रिलॅक्स पॉप. यशाल्या घरा फोव खाले. तुका सांगता,
यशाली मां कितें करता स्नॅक्स. लास्ट वीक मंचुरियन केल्लें. वाह, मजा आ गया. असो आं, घरातलेच खाले मगो. हे यश कोण? म्हजी इश्टीण, प्रोजेक्ट पार्टनर. ते खूब इंटेलिजंट जाणा. तशे क्लासात फर्स्ट येता तसले बी ना, पूण ताका जगाचें गिन्यान आनी वेगवेगळ्या क्षेत्रांतले नो हाव खूब आसा. हां, फुडें कितें करतले खंय? कितें जातलें? तशें कांयच थारावना ताणें. सद्या जें करता तेंच मन लावन एन्जॉय करत करता. चड फुडलें चिंतना. डायरेक्शनलेस. 12वी मुगो तुमगेली. फुडें कितें करतलें तें चिंतून दवरपाक जाय. अरे पप्पा, चड चिंतपाक वेळ आसा कोणा कडेन? आगो, फक्त एन्जॉय करप म्हळ्यार लायफ न्हय. प्लॅनिंग करपाक जाय. प्रत्येकाचे विचार आनी परिस्थिती वेगळी आसता पप्पा. चड प्लॅनिंगूय केन्ना केन्ना फ्लॉप जाता. बरें बरें. तुज्या त्या इश्टिणीचो पप्पा कितें करता? पप्पा ना ताका. कितें? तांचें एक स्टेशनरीचें दुकान आशिल्लें. तें आतां ताची मां चलयता. तळट्या वेल्या फोडा प्रमाणे जतनाय घेता ती ताची. एक भाव आसा, 8वी शिकता. अशें? तोय फ्री आसता तेन्ना दुकानात बसता. बिझनेसात तकली बरी चलता ताची. घरांतलो कर्तुपी दादलो तोच आतां, हय काय न्हय? कर्तुपी दादलो? तुजें म्हण सोडूच आं पप्पा. कितें? तो जावना आशिल्लो तेन्ना सावन ताच्या आवयन सांबाळा दुकान. अशें? आवय कडल्यान मेळ्ळा ताका बिझनेस सेन्स. ताच्या पप्पान तें पावणेर काडपाचें दवरिल्लें. मात्तूय नाशिल्लो ताका तुगेलो कर्तुपी दादलो सेन्स. पयलीं यशूय बसतालें, पूण ताची तकली चडशी क्रिएटीव आयडिया भितर घुसपल्ली आसता. ताका वृक्ष वेव्हाराचें लागना. घेवन यो गो ताका एक दीस. बरें. बिरेस्तारा सुटी आसा. आमी घरातूच आसतलीं. बरें बरें. मम्मा, हें यशोधरा. यश. यश ही म्हजी मम्मा. हॅलो यश. कीर्ती सदांच तुजे विशीं उलयता. यो यो बाय, बस. हॅलो हॅलो आंटी, कशी आसा तुमी? हांव बरें आसा. वेज पॉप्स? तो रोहिता वांगडा गेला ताच्या चलयेच्या एडमिशनाक लागून. बरेंच जालें. कितें म्हणटा? ना कांय ना. आमी म्हज्या रुमांत वता मम्मा. बरें, हांव कितें तरी घेवन येता तुमकां खावपाक. मॉम, यू आर सो स्वीट. राव, हांव मेन स्विच ऑन करता. मम्मा म्हाका UPS ऑन दवरपाक दिना केन्नाच. धोदलाचो रिप्लाय आयलो तुका? ना, त्या दिसा सावन तोंड लिपोवन भोंवता. म्हाका कितें रिप्लाय दितलें? फेसबुकाचेर दाखोवपाक फेसूय उरलो ना ताका. लाप्यान सांगलें म्हाका, माडानूय ताचे सारकें केलें म्हूण. कितें गो उलयता तुमी? लापयां उलयता आनी माड कोणाले कितें करता? आगे आगे माड म्हळ्यार सुदीन गे. आनी लाप्यां तो क्रिस्टोफर. निकनेम गे. हॅलो. आपलें बरें. हॅलो मम्मा. हय गे, हांवें घेतल्यो गुळयो. हुस्को करूं नाका. किर्तीला घरा आसा हांव. सांजचे येतले. बाय. कसल्यो गुळयो गो? म्हज्यो ARVs म्हळ्यार एंटी रिट्रोवायरल्स. तुमकां खबर ना? हांवें सांगू ना घरात काय. यश यश एंटी रिट्रोवायरल्स म्हळ्यार म्हळ्यार हांव HIV पॉझिटिव्ह आसा. कशें गो? आय वॉज बॉर्न विथ इट. म्हज्या पप्पाक आशिल्लो, ताणें मम्माक दिलो. तिजे कडल्यान म्हाका मेळ्ळो. तेन्ना चडशी म्हायती उपलब्ध नाशिल्ली. तंत्रविज्ञानूय इतकें फुडारू नाशिल्लें. म्हज्या भावाच्या जल्मा वेळार तिणें वखदां घेतली. ताका लागून एटलिस्ट तो वाटावलो. तुजी मम्मा बरी आसा मगो? बरी आसा इन द सेन्स आजून एड्साची अवस्था येवना ती गेली. हरशी तिवूय घेता गुळयो म्हजे वांगडा. पूण एक बरें आसा, स्वताच्या आनी म्हज्या खाणा जेवणाची वखदांची ती सारकी जतनाय घेता. म्हजें जिवीत जितलें देवान बरोवन धाडलां तितलें सोबीत जावचें म्हणून. आनी आमकां दोगांयकूय ल्हानाचें व्हड करपाक जाता तितले दीस आमगेली सेवा करपाक ती काय मेळचें म्हणून. कीर्ती, कितें? यश तुगेले बेस्ट फ्रेंड मगो. इतले सद्दां यश यश करता तूं. एक फावट तरी सांगून दवरलें तुवें म्हाका? तुका खबर आसा कित्याक सांगू ना तें मम्मा? पप्पा केन्नाच म्हाका यशा वांगडा इश्टागत करपाक दिवचो नाशिल्लो. अजुनूय हांव तुका रिक्वेस्ट करता पप्पा, प्लीज प्लीज हाच्या विशयी कांयच सांगू नाका. ताचे कडल्यान हांवें आयज मेरेन कांयच लिपोवन दवरूं ना. कीर्ती, ताची मतां बदलो सर, प्लीज
प्लीज मम्मा, हांव केन्नाच यशा मुखार नाकारात्मक उलयना, पूण यशालें जिवीत कितलें बरोवन धाडलां देवान तें हांव नकळो, पूण जितलें आसा तितलें पुराय जिवीतभर म्हाका ताची इश्टागत मेळची. पप्पा घरात जितलो एड्स करून नाचता, कोणाकूय दिसतलें आमकां सगळ्यांक बाधा जाल्या. पूण तुका खबर आसा मम्मा, यशा वांगडा हांव आसता तेन्ना आमी ह्या विशयाचेर चुकून केन्नाय उलयता. आमचें उलोवप एकदम नॉर्मल टिनेजरा भशेन आसता, जनरल विशयाचेर, कॉलेज, करियर, क्रिएटिव्ह थिंग्स. पप्पा विल नेव्हर बी रिजनेबल. तो म्हजी आनी यशाली इश्टागत तोडूनच सुशेग घेतलो. देखून हांवें म्हणिल्लें आयज तो नाच. ते बरें, नाजाल्यार यू कॅन इमॅजिन ताची रिॲक्शन कशी आसपाची तें. पप्पा दिसभर एड्साच्या भयान कलकलत आसता, पूण यश जाल्यार केन्नाच अशें म्हणिना की म्हाकाच कित्याक, देवान म्हाकाच कित्याक दिलो, तिवूय म्हजी कांयच चूक नासतना. हांवें फकत देवान जितलें बरोवन धाडलां न्ही जिवीत, तितलेंय पुराय तरेन जगपाचो संकल्प सोडला. एक दीस वचपाचेंच आसा, जेन्ना वचपाचें तेन्नाच वतलें. यश, ताजे पयलींच भयान या दुख्खान खिणा कित्याक मरपाचें? प्लीज मम्मा, प्लीज प्लीज. किर्ती, केन्ना तरी तुज्या पप्पाक हें कळटलेंच. ताचे पयलींच हांवें सांगिल्लें बरें, पूण इतलें हांव तुका प्रॉमिस करतां, आतांच एकदम सांगचें ना. काळ वेळ पळोवन ताका बरे तरेन समजावन सांगतलें, आनी तुमच्या इश्टागतीच्या आड तो येवचो ना हाची गॅरंटी हांव तुका दितां. तुजो पप्पा राकेस न्हय गो, मातसो भोळो, मातसो भुरगो कसो. थँक्यू मम्मा, थँक्यू व्हेरी मच, थँक्यू.